answer is as per presented to the House. Speaker sir, Corlim इंडस्ट्रियल स्टेटीन सद्याक फंक्शनल आसा, बरी आसा, पण तेजी परिस्थिती इतली बिकट जाल्ली आसा ती सांगपा सारकी सुद्दां ना. स्पीकर सर, आमचो मिनिस्टर लास्ट 3 तारखेर आमचो मिनिस्टर येयलो आनी मिटींग घेतली. एवरी टायम त्या लोकां कडेन वचून मिटींग हांव घेतालो, सगळे लोकांक एकटेन करतालो, पंचायतीक एकटेन करतालो. मिनिस्टर आपूण येता म्हणून सुद्दां मिनिस्टरान म्हाका सांगलेंय ना, कारण मंत्र्याक खंय तरी दुखलं आसतलें की हांव येयल्यार आनी कितें तरी तेजें जें कितें आसा तें थंयसर जावचें ना अशें म्हाका तरी दिसलें, कारण तेज्या जो तो वागण्या वरून म्हाका कळोन येता. स्पीकर सर, तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां, आमच्या चीफ मिनिस्टराकय सांगूंक सोदतां. स्पीकर सर, एवरी टायम पंचायतीक घेता थंय कचरो पडटा, तो हांव कंपाऊंड घालपाचें उलयतां. हांव आमच्या IDCच्या चेअरमॅना कडेन बसून मिटिंगूय घेता, कॉन्ट्रॅक्टराक आफून हाडटा, अंडरग्रावंड केबलिंगाचें सगळें काम पळयता. अचानक मंत्री येता, म्हाका कांयच खबर ना, मिटींग घेता. मिटींग घेवन तो सगळ्यांक सांगता आपूण अशें करतलो. जे हांवें आख्खो पाडो वाचून दाखयला, ज्या जाग्यार हांव कंपाऊंड बांदतलो, ज्या जाग्यार कचरो हांगासर घालूंक दिवचो ना, हे सगळें तेणें आपल्यान थंय मागीर उलोवन दाखयला. स्पीकर सर, मंत्र्याक खंय तरी म्हाज्या बद्दल कितें तरी आमच्या स्टाराक दोगांचें पटना आसतलें, खंय तरी ताका दुखता आसतलें, पण आमी हो भेदभाव सोडूंक जाय आनी आमकां खोर्ले इंडस्ट्रियल ही सारकी नंबर 1 व्हरून दवरूंक जाय. जर अशें जर जालें जाल्यार 300-400 लोक आमचे भुरगे थंय कामाक वयतले. कितें जर मिनिस्टराक सांगता, कितें जर भेदभाव जर आसत मनान जाल्यार काडून उडय, म्हाका कसलोच तुजो राग ना. कदाचित तुका मातसो तरी एक राग आसतलो, कारण जेन्ना तूं म्हाजें कितें आयकना तेन्ना हांवें वयर सेंट्रलाक एका आमच्या BJPच्या मनशाक म्हटलेलें, म्हणून तुका कितें तरी राग बी येयला जायत हांव नकळो. पण स्पीकर सर, हांव 3 सप्लिमेंटरी क्वेशनाचेर उलोवंक सोदतां. स्पीकर सर, म्हाजो पयलो प्रश्न, खोर्ले इंडस्ट्रियल इस्टेट जी हांगा आसा ती टोटल युनिट कितले आसा, त्यातले कितले फंक्शनल आनी कितले बंद आसा? सर, पयलो हांव मान्य आमचे राजेश फळदेसाय ताका सांगपाक सोदता. तो म्हणटा कितें म्हाका जाका राग आसा आनी कितें, म्हाका तरी कांय खबर ना. तो कितें सपनेता आनी कितें चिंतता म्हाका खबर ना. राग आहा तो आतां मोग जातलो. आनी पयलोच तेजो प्रश्न कितें आसा, प्लॅन्स द गव्हर्मेंट हॅज टू रिवायव कोर्लिम इंडस्ट्रियल एस्टेट. रिवायव कोण करता? एक कोण मरता जाल्यार तूं जाणा, आमी ताका रेस्टिकेट म्हूण करता, अशें ब्रिदींग तोंडान तोंड लावन सुद्दां, म्हणजे मेलो म्हूण. कोर्लिम इंडस्ट्रियल मरोना. Corlim Industrial Estate, for your information, is the first industrial estate in entire Goa. आणि मरपाचो प्रश्न येना. इट इज अ फंक्शनल इंडस्ट्रियल एस्टेट. आनी तूं पळय म्हणटा हांवें तुका आपोवना, हें एक्चुअली हांव हांगा तोखणाय करता. म्हाजो MD आहा GSIDCचो प्रविमल अभिषेक म्हूण, मीट द इंडस्ट्रियलिस्ट, तेणें एक प्रोग्राम केला. तो प्रत्येक इंडस्ट्रियल एस्टेट स्वताचे लोकांचे घराणे आयकपा वयता. He goes to listen to the grievances of industrialists. आता इंडस्ट्री मिनिस्टर जाल्ले कारणान आय गेव अ सरप्रायज विजीट. हांवें लास्ट मोमेंट सांगलें हांव येता म्हूण, आनी हांवें ताका सांगलें हेरूय कडेन थोडे कडेन हांव येतलो, कित्याक हांव जाण खूंय प्रॉब्लेम, हांव गेल्यार मातशें एक बरें हें इंटरवेन्शन जाता म्हूण हांव गेलो. वेन्ना आमचे मान्य मुखेलमंत्री आयिल्ले, ताका येवपाची गरज ना, पूण तो येयलो. हे सरकाराक काळजी आसा म्हणून CMूय थिंगा, एक मिनट म्हाका, आय एम ऑन माय लेग्स, हांव थिंगा पावलो. सेम वे वेन्ना आमी दोगोय पावले. आनी तूं आपल्या सांगुना म्हणपाची तुका एक्चुअली तसो कांय मुद्दो ना, मुद्दम जावन आपयलो. आनी तूं हुंयचो राग आनी कित्याचेर म्हणटा तो हांव नकळो. तूं राग मोग तूं करता आसतलो, कितलो राग करता कितलो मोग करता तूं जाणा, कोणाचो कसो तो म्हाका खबर ना बाबा. आनी हांव एकूच तुका सांगपाक सोदतां, थिंगा हांव येयला तेन्ना जायते विशय आमी हातीन घेतला. तुका मुद्दम सांगता, रोड एस्फाल्टींग वर्क ऑर्डर ऑफ रिपेर एंड मेंटेनन्स इज इश्यूड, ऑलरेडी इश्यू केल्या आमी. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, कितले मुद्दे गेले तुका मुद्दम सांगता. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कमिंग फ्रॉम नेबरिंग विलेजीस, तूं सांगता तशें दुसरे हाडून उलयतात, तेच हांव गेलो म्हूण म्हाका कळ्ळें. तेजोय आमी पंचायती बरयता, थिंगा वेस्ट उडयनाका म्हूण. तुवें त्या पंचायती सांग हाडून इंडस्ट्रियल एस्टेट इज नॉट समथींग टू थ्रो द वेस्ट. तुका खबर आहा तुजे हितून जाता तें, सांग न्हू मातशें तांकां पंचायत मेंबरांक काळजी घे म्हूण. हांवें सगळ्यांक आफून हाडून मिटींग घेतली आनी सगळे रेडी जाले की थंय उडयनाका. आमी एक डिसेंट्रलायज सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टम घालता. कंपाऊंड वॉल विथ गेट आमी थिंगा बिफोर 31 मे
कंपाऊंड वॉल वील गेटूय घालता. सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटान इम्प्रुवमेंट चालू आसा. आमकडे फंड ना तेंगा गतीशक्ती अंडरूय आमी करपाक केला. आमकां सगळे इंडस्ट्रीन कितें कितें प्रॉब्लेम आहा ते आमकां खबर आसा. ते मुद्दम तुका हांव सांगता. सेम वे एन्क्रोचमेंट ऑफ गोवा IDC लँड आमी DSLR कडेन एक अरेंजमेंट केला. DGPS सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट प्लॉट हुंय आसा हुंय ना हुंयचे एन्क्रोच जाला कितें जाला ऑल इंडस्ट्रियल इस्टेट एक 5-6 म्हयन्यांनी सगळे तुका एक डॅशबोर्डार तुका पळोवपाक मेळटलें. IDC ऑफिसान बसल्यार. स्पीकर सर हे आमी काम केल्लें आसा. रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन ऑटोमॅटीक वॉटर पंपिंग सिस्टम बाय 31 मे तुझे कोल्ली हें करून दिता बाय 31 मे ऑटोमॅटीक. दुसरें स्ट्रीट लायट्स इम्प्रूव करपाक केला. मागीर स्टॉर्म ड्रेन वॉटर ड्रेनेज सिस्टम मेंटेनन्स ऑफ क्लिनिंग एंड रिपेरिंग ड्रेन्स 31 मे म्हळ्यार स्टॉर्म वॉटर ड्रेन तेंय जातलें. मुद्दम तुमकां सांगता तुमी इश्यू रेज केल्ले म्हणटा न्हू आतां तुका हिंगा सांगता सभे घरात. फायर हायड्रंट सिस्टम वील बी इन्स्टॉल्ड बाय एंड ऑफ डिसेंबर. फायर हायड्रंट आमी सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटान एक कॉमन फॅसिलिटी करपाक केला. प्रत्येक जाणा परवडना एक एकटो इंडिव्हिज्युअल घालपाक तें सुद्दां आमी इम्प्रुवमेंट हाडटा. हें आमी IDC बोर्ड मिटिंगाकूय आमी डिसिजन घेल्लें आसा. फायर हायड्रंट सिस्टम पुलीस पेट्रोलिंग तांकां सांगिल्लें आसा. जी एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग न्यू एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग वील बी टेकन अप एंड द ऑक्शन ऑफ कॅन्टीन नंबर 2 शॅल बी टेकन अप बाय 31 मे. आमी डेडलायन दिला. हें सगळें आमी टायम बाउंड करता कित्याक इम्प्रूव जावपाक जाय सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेट इंडस्ट्री बरे भाशेन जगतली जाल्यार. मागीर क्लिनींग ऑफ बुशीस तेंय आमी दिला. पेंडींग ड्यूज बिसायड्स दीस क्लियरींग ऑफ पेंडींग फायल्स 4 फायल्यो पेंडींग आसल्यो. हे कार्यक्रमाचे हे 4रांतले 3 ऑन द स्पॉट आमी क्लियर केले. आमी वयताना गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मेंबर आमी वता इंडस्ट्रियल इस्टेटान. आमी एक दीस घडी कुंकळ्ळे येतले तेन्नाय आमकां सगळे थिंगा आयकपाक मेळटले. कुंकोलीम हांव म्हाजे एका MDकूय सांगतलो स्पेशल युरी आपय जाता जाल्यार हांवूय येतलो येवपाकूच जाय. तो सदां कितें ना कितें मुद्दो काडीत आसता. सो वी आर सीज्ड ऑफ ऑल द मॅटर. सो तूं काळजी करपाची गरज ना. स्पीकर सर हांवें आतां एक म्हाजे 3 सप्लिमेंटरी आसा विचारपाचें क्वेश्चन. तितूंतलो हांवें फर्स्ट विचारलो आतां इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जो कोल्लेम इंडस्ट्रियल इस्टेटीन टोटल कितले युनिट्स आसा तितूंतले कितले फंक्शनल आसा आनी कितले बंद आसा हो म्हाजो पयलो क्वेश्चन. दुसरो सुमारे 70 युनिट्स जे आतां बंद आसात ते केन्ना सुरू जातले. ना तेणी आन्सर केला. एक्झॅक्ट नंबर हांव तुका दिता पूण तेज्या आदी हांव तुका सांगपाक सोदतां. सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटान चडसो तुमचे कोल्ली 86 फंक्शनल युनिट आसा आनी 21 नॉन फंक्शनल युनिट आउट ऑफ 107 बुरेंदर 107 युनिट्स 86 फंक्शनल 21 नॉन फंक्शनल. आतां हें तुका सांगतना हांवें पयला थोडे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आमचे चड मेजॉरिटी गोंयकार आसा जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ते एक्सपान्शनाक तांकां जमीन मेळना. मान्य तेन्ना मनोहर पर्रीकरान आदले आमचे मुखेलमंत्री तेणें डिसिजन घेतलें ओपन स्पेस यूज करपाक 7.5%. कोल्ली ती यूज जावना. दुसरें मान्य मुखेलमंत्र्याच्या नदरे हाडपाक सोदता हँडीक्राफ्ट्स कॉर्पोरेशनाचे एंटायर इंडस्ट्रियल इस्टेट 40,000 स्क्वेअर मिटर तेंच्या ताब्यान आसा. एक टायमा हँडीक्राफ्ट्स ते एक टायमार ते यूज करताले. आज ते यूज जायना. तेंचे बिल्डिंगे आसल्यो त्यो मॉडर्न पडला. So they should give it back to IDC. Tinga any industry येवपाक शकता. Plus this 7.5% space. There are some goans who want to expand. In Corlim also I know some good industries there. We should give them the land for expansion. And wastage दवरून काय फायदो ना. So we are seized of that matter. तेही आमी तोही मुद्दो आमी solve करतले. स्पीकर सर म्हाका दिसता मंत्र्यांक खंय तरी मातशें रॉंग मॅसेज मेळिल्लें आसा. कोणी तरी रॉंग गायड केल्लो आसा. जवळ जवळ 70 युनिट्स थंय बंद आसा. हांव ताका प्रूफ दाखयता. त्या दिसा म्हाका कित्याक गेलें नासतलें कारण हांगा कितें तरी आसतलें. हांव एक सांगूंक सोदता स्पीकर सर थंय गुदांव घातलेलें आसा प्लायवुडाचें हें घातलेलें तेका फंक्शनल हें म्हणूंक शकना कारण ते कोणी गुदांव भाड्याक दिले आनी कितें केल्या तो एक मुद्दो आसा तितून. कारण हांव सांगता जे हांव एवरी डे थंय वचपी आनी म्हाजें ऑफिस थंयसरल्यान 2 मिनटां सुद्दां लागना त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन पावपाक. स्पीकर सर जावं आतां मंत्र्यान सांगलेलें आसा तो खंय तरी केअर घेतलो आनी बरें करून दाखयतलो. स्पीकर सर
मेंटेनन्सची जी आता माझो तिसरो क्वेश्चन विचारता. मेंटेनन्स जी सगळी कामां डिसेंबर 2023 पर्यंत सोंपयतली की ना हेजेर मातशें म्हाका मंत्र्यान मातशें आन्सर करचें. स्पीकर सर, हांवें जे ताका एश्युरन्स दिला डिसेंबर म्हळ्यार जातली कामां ती जातली, थोडी मेयान जातली. हांवें क्लियरली ते मुद्दम ताका वाचून दाखयलें ना चुकता आनी ते तोय चुकपा जायना समज घेवपा म्हूण. हेज्यावन हांव मायज आनी कितें सांगपाक शकता. ताका एकूच खात्रेन सांगता, तो पळय सांगता मोर देन 70 युनिट्स क्लोज आहा. आय डोंट थिंक दॅट इज ट्रू. ओन्ली 21 युनिट्स आर नॉन फंक्शनल. हांव स्पश्टपणे सांगता. पूण तूं सांगता जाल्यार परत हांव म्हाज्या ऑफिसरांक परत चॅक करपा लायता खरें तूं सांगता तें खरें, कित्याक आमकां सगळीं युनिट फंक्शनल जाय. आमकां कितें मेळटा युनिट बंद धरून. प्रवीण शेट. जॉग्राफिकली पळयलें जाल्यार कोल्लीम इंडस्ट्रियल इस्टेट आमच्या मतदारसंघाक खूब लागीं आसा. आमच्याच न्हू तर बिचोले तालुक्याक लागून खूब लागीं आसा. ताका लागून आमची एक रिक्वेस्ट आहा मान्य इंडस्ट्रीज मिनिस्टराक की खोर्ले इंडस्ट्रियल इस्टेट बऱ्यांतली बरी डेवलप जावपाक जाय आनी थंय बरे युनिट येवपाक जाय, जेणे करून आमच्या दिवचल तालुक्यांतले चडशे जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा ते थंय कामाक वचोंक शकता. आतां पळयलें जाल्यार बिचोले इंडस्ट्रियल इस्टेट सगळेच युनिट सीक जाल्ले आहा, बंद पडलेले आसा. दुसरें म्हणजे भितर MH युनिट म्हणजे मेजर हजार्डस युनिट येवंक शकना. हेजें कारण कितें आसतलें की थंयसर पब्लीक रहिवासी लोक जास्त रावता म्हणून थंय मेजर हजार्डस युनिट येवंक शकना. आनी हेका लागून बिचोलेन एम्प्लॉयमेंट खूब वाडलेलें आसा. तशें आमचें लाटंबरसे इंडस्ट्रियल इस्टेट आजून सुरू जावंक ना. म्हणून तालुक्यांतली जवळ जवळ सगळेच प्रायवेट जे जॉब सिकर्स आसा ते सगळे आतां अनएम्प्लॉयड जाल्ले आसा. म्हणून आमकां एक उमेद आसा की खोर्लेम इंडस्ट्रियल इस्टेट जर बरी डेवलप जाली आनी मिन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट जर आमचे जर बरे जाले जाल्यार आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ जे बिचोले तालुक्यातले आहा किंवा 70 तालुक्यांतले आसा हे खोर्लेम इंडस्ट्रियल इस्टेटची आशा धरून रावतले. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता मान्य मंत्र्यांक की खोर्लेम इंडस्ट्रियल इस्टेटीन बरे युनिट हाडून आमच्या ह्या भागातल्या म्हणजे बिचोले आनी 70 तालुक्यांतल्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवचें. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, मान्य प्रेमानंद शेट ताका हांव सांगपाक सोदतां मान्य प्रेमू की हांव एकूच ताका सांगपाक सोदतां प्रेमान सांगता की थिंगात जी 7.5 एरिया आसा जी हँडिक्राफ्ट्सा कडेन आसा आमी प्रयत्न करतले की ती एरिया आमकां IDC रिलीज करची. मागीर न्यू युनिट अवश्य थिंगा घालया येवपाक शक्यता आसतली. युनिट येयले अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम सॉल्व जातले, इकॉनॉमीक एक्टिविटी जातले आनी इंडस्ट्री येतली. हांव एक सभागृहाच्या नोटिसाक हाडपाक सोदता स्पीकर सर. बिचोले इंडस्ट्रियल एरिया आहा न्हू थंय पब्लीक वस्ती आसा. ही पब्लीक वस्ती आसतना खंयचेच इंडस्ट्रियल एरियेन मेजर हॅजार्डस युनिट येवंक शकना असो कायदो आसा. पण हे आतां हेजें सर्वेक्षण परत करचें अशें हांव मान्य मंत्र्यांक सांगूंक सोदतां. विजय सर. स्पीकर सर, मंत्र्यान उत्तर दितना म्हणलें की एनक्रोचमेंट जे कोल्ली इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जाता ताजे खातीर तांणी एक MOU सायन केला IDCन DSLR कडेन फॉर अ DGPS सर्वे म्हणल्यार डिजिटल GPS सर्वे. एज पर माय इन्फॉर्मेशन IDC is purchasing 10 digital GPS units and a drone worth 2.5 crores and handing it over to DSLR. You made a special mention of your MD, Pravimal Abhishek. My question to you specific is this MD, has he launched a special scheme wherein these things, this DGPS units, which has to be bought by DSLR, which is Revenue Department, is being bought by the IDC and given to them. So tomorrow if Pollution Control Board requires a car, will they go, because we want to check pollution in industry in Konkani, will they go to IDC and IDC will buy them a car? What type of policy is this? There is a department, finance, the revenue department, which should be buying this 2.5 crores worth of this. You cannot be buying it from IDC. What is this MD doing? You are praising the MD. I am finding fault with the MD. It looks like he is misusing the funds. IDC funds cannot be used for this. Speaker sir, it is ultimately a collective responsibility what is done for the greater good.
नाव इन दीस पर्टिक्युलर केस स्पीकर सर हे डिसिजन जे घेयला ते IDC बोर्डान व्हेरी कॉन्शियसली डिसिजन घेयला. आमी कॅल्क्युलेट केले बोर्डान आमकां cost will be 5 times more or 10 times more if we ourselves buy that equipment and we go to do the survey. No, Yes, it's an intergovernmental thing. Make him buy it, no? Aikre baba. So we decided as at 1/5 of the cost, if we merely give them the equipment, the board gives them the equipment, they will do the job of a good survey. We will know which are the encroachments, what has happened, how much land is there, how much land is free. What is wrong in this? It is from this pocket to this pocket as far as government is concerned. 1 minute. Speaker sir, legislative assembly. I am on my legs. Let me question, reply. Speaker sir. You are just making a point. Let me reply first. You reply. मरे. You reply. होय, म्हाका रिप्लाय करून दी. स्पीकर सर, इंतून कितें रॉंग आसा? सर्वे डिपार्टमेंटूय आमचे असते, आमचे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट, आमच्या सगळ्यांची ती कलेक्टिव्ह ऐक रे. अरे You're not allowing me to speak? Speak, man. Let me speak, no? Speaker, sir, ultimately, it is a collective responsibility. Government with collective responsibility, all ministers. Corporation, these are government corporations ultimately, though they are independent at the same time. Independently, they thought that the survey department will do this job for them at 1/5 of the cost, otherwise which they would have normally incurred. And provided they give them the drone and other equipment, they are well equipped to do that job. They will do it in a time-bound manner, in a short time. So it is of advantage to us to note what are the encroachments, how much land we have, how much land we can get for getting new industry. Speaker sir, तिथून किती wrong असा सांग मला. legislative assembly एक साधे example. Legislative assembly IDC चो question येता. आमचो ऑर्डर माईक मोडलो. IDC माईक घेऊन दितलो assembly अशें जावंक शकता. IDC चो डिपार्टमेंट आहा. Revenue department, DSLR is a revenue department. Chief Minister should give them funds. They can't use IDC funds to buy equipment for another department. It cannot work. This is violative of rules of business. It cannot happen like this, Speaker sir. And Mukhyamantri हाका मागता तकली सकल घालून रावू नाका हे मातशें तकलेन धर. This is a serious aberration. It is like म्हजे पयशे तुका इल्ले दी, तुजे पयशे म्हाका घे, आमचेच भितर ते म्हणून अशें जायना हें. There is a certain rule for this. You can't violate this. Anyway, Speaker sir, as long as money is not wasted, does not go down the drain, we are saving, which I have explained to him. IDC is saving money by making the survey department. It's a win-win situation, both for the land revenue department, and for us also. Next question, Speaker sir, for the greater good, if you collaborate, what is wrong in that? He is finding fault when there is no fault. Speaker sir, rather, the person taking such a decision, you have to compliment for taking such a decision. You know how find fault with everything and anything. It doesn't make any sense. greater good and It does not make any sense. स्पीकर सर, मान्य आमदारान जे मांडला आमकां सामकें लागीं खोर्लेम इंडस्ट्रियल स्टेट आनी तिसवाडीक एकूच इंडस्ट्रियल स्टेट आसा आनी थंय खंय ना खंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाय. आयज तेणेन जे ग्रिवियन्सीस सांगले हांवेंनूय पळयल्या खोर्लीम इंडस्ट्रियल स्टेट कितें जाल्या ती हालत कितें आसा ती इंडस्ट्रियल स्टेटीची. जशे रस्ते ना, सारके फॅसिलिटीज ना, 70 युनिट्स बॉन आसा म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले कितले भुरगे बेकार उरता आसतले ताका लागून. सो हे जे युनिट्स बॉन आसा ताका लागून मिनिस्टर सांगता एश्युरन्स दिला तेणें आतां तो बाय डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करतलो म्हणून. बट ते एश्युरन्स दिता ते फुडल्या वर्सा परत रिपीट जावपाक जायना आनी हे जे बॉन आसा ते युनिट्स ते चालू करपाक जाय नाल्यार दुसऱ्याक दिवपाक जाय. कित्याक आयज आमचे भुरगे आयज खंय ना खंय बेकार उरता. आयज आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जायना आनी एवरी टायम एम्प्लॉयमेंट तुमी पळयला आसतना अनएम्प्लॉयमेंट रेशो खंय पावल्लो आसा तो गोंय 2nd नंबराचेर पावल्ले आसा. सो हे मिनिस्टरान लक्षांत घेवपाक जाय की हे जे आसा काम आसा ते जाता तितले बेगीन करपाक जाय आनी जे युनिट्स आसा जावं स्पेस आसा हांव आनीक डिमांड करता की जे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा आमचे तांकां जाता जाल्यार स्पेस तुमी एलोकेट करपाची नाल्यार मायक्रो युनिट्स बारीक बारीक त्याच इंडस्ट्रियल स्टेटीन एलोकेट करपाचो जे करून आमची लोकल जी तिसवाडी एरिया आसा जावं तेंच्यांनी जशें सांगलें बिचोले एरिया थंय येवपाक शकतली जावं तेंचो कितें ना कितें बिजनस करपाक शकतली. सो हो मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवचो की तेंच्या सायडीच्यान कितें तरी आपूण हाडटलो आनी कितें तरी फॅसिलिटी करतलो म्हणून. स्पीकर सर, आमच्या केंद्र सरकाराची पॉलिसी आसा MSME सेक्टर एनकरेज करपाची. स्मॉल एंटरप्रायजीस आमी एनकरेज करता. कितलेशे लोक ते सेपरेट क्वेश्चन तूं जाय जाल्यार विचारपाक शकता पूण हांव तुका मुद्दम सांगता चड आनी चड लोक बेनिफीट घेवपाक आतांच सुरवात जाल्ली आसा. सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी हेजो फायदो घेतलेलो आसा. आमी व्हडल्या प्रमाणान हे वाडोवपाक आमी प्रयत्न करता
आणि तू सांगता ते सजेशन तुझे बरे आसा आणि तुम्ही पळय सांगला डेट वायज परत तोच क्वेश्चन येवपा हांवें स्पेसिफिकली सांगला मेयान उमके काम जातले डिसेंबरान उमके कंप्लीट जातले बिकॉज दॅट इज द डेडलायन गिवन टू द कॉन्ट्रॅक्टर आमी वर्क ऑर्डर दिली बेश्टे हांव सांगना हिंगा बेश्टे फोट्याशे सोडपाची म्हाका संवय ना म्हणून तुका सांगता कितें आश्वासनां दिला ते डेफिनेटली जातले तू भिवपाची कांय गरज ना आणि MSME सेक्टर करपाची केंद्राची तशीच हे सरकाराची भरपूर प्रयत्न चालू आसा ल्हान वर्गाच्या मनशांक वयर काडपाक गरीब लोकांक वयर काडपाक ल्हान जे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसा ते आनी चड प्रमाणात त्यांचे व्यवसाय वाडोवपाक आणि त्यांचे उत्पन्न वाडोवपाक श्री केदार स्पीकर सर त्यांच्या मिनिस्टरान सांगला पण ताका डेडलायन काय सांगिना आमी प्रयत्न करता कितली वर्सां वयतली प्रयत्न करपाक मिनिस्टरान सांगचे की केन्ना पर्यंत आमकां ते युनिट्स प्रोवायड करूंक शकता आमची आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तांकां ते स्पेस सोदता आयज स्पेस मेळना आमकां सो मिनिस्टरान सांगचे की केन्ना पर्यंत ते युनिट्स आमकां तयार करून दितले ते सर हेजेर तेणें सेपरेट प्रश्न विचारपा जाय तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि MSME सेक्टर विचारता हो फकत स्पेसिफीक कोल्लीम इंडस्ट्रियल इस्टेटाचेर आसा तरी आसतना ताका क्लियर जबाब दिला आमची पॉलिसी कितें आसा ती ताका जाय जाल्यार आंकडे हांव ताका मुद्दम दिता कम्युनिकेशन कितल्या आमच्या प्रमाणात आमी वाडला आणि हे फुडेंय वाडटले ते तर तुका हांव दिवपाक शकता पण आतां तू सडनली विचारल्या जावपा ना तो प्रश्न हा कोल्लीम इंडस्ट्रियल इस्टेट तुझे कॉन्स्टिट्युएन्सी जवळ आसा म्हणून तू सांगता आमी हे सगळे कडेन आमकां आख्या गोंयान वाडलेले जाय नॉट ओन्ली कोल्लीम इंडस्ट्रियल इस्टेट आख्या गोंयान सेल्फ हेल्प ग्रुप आमकां एनकरेज करपाक पॉलिसी काय ना पॉलिसी करपाक जाय स्पीकर सर काही महिन्या पयलीं पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेटीन बर्जर बेकर ही पेंट इंडस्ट्रीक उजो लागलेलो आणि स्पीकर सर आमी तेन्ना लोकांक अश्युअर केलेलें की हे कॉज ऑफ फायर हेजेर आमी इन्क्वायरी करतले म्हणून म्हाका दिसता स्पीकर सर ती अजून तेजेर ती इन्क्वायरी जावंक ना काही जाले आनी तेजो रिपोर्ट भायर येवंक ना तो म्हाका खबर ना पण हांव रिक्वेस्ट करता स्पीकर सर की ऑनरेबल मिनिस्टराक की जर तो रिपोर्ट आयला जाल्यार तो आमी पब्लिसायज करूया म्हणून कित्याक एवरी ग्रामसभेक त्या एरियांतले लोक हो क्वेश्चन विचारता स्पीकर सर सेकंड शॉर्ट व्हेरी शॉर्ट सेकंड ते दिस आमी इतले थंय उदक यूज केलें तो उजो पालोवपाक कितें विचारपाक Because sir, this is regarding Pilen. What we are speaking is about Corlim industrial estate. टॉकिंग That is what is this? इंडस्ट्रियल इस्टेट स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक कोल्लीम इंडस्ट्रियल इस्टेट विचारला हुंयसून हुंय पावता सर हुंयचे बरेच विषय येता फुडलो प्रश्न यू स्पोक अबाउट फायर question number 3 श्री विजय